काल पंचायतीन लायसन रिवोक करपाक एक शोकस नोटीस धाडली आनी कालूच मागीर सांजचे TCP डिपार्टमेंटान ते लायसन टेक्निकल क्लियरन्स रिवोक केले. हेजे बद्दल तुका कितें म्हणपाक जाय? काय ना, आता एकूच गोष्टी उलयता हांव दोन भाशेन. एक पिरामीड आसता, तो सकयलो बेज पिरामिडाचो बरो ब्रॉड आसता. हें सगळें करून जालें आमचें. इन्क्वायरीज NOCचे बद्दल सगळी इन्क्वायरी बसयली आमच्या जायते ओल्ड गोवाच्या भुरग्यांनी आनी हेचेर आतां ओपन एंड शट केस जाल्ली आसा. इट हॅज बीन कन्फर्म्ड विदाउट डाउट that structure is a illegal structure and that structure has to go to ground zero before the feast of Saint Francis Xavier आमचो गोंयचो सायब. जायना जाल्यार हो पिरामीड परतो जातलो. इट विल गेट इन्वर्टेड. पॉयंटार सान एज्युटेशन ब्रॉड जायत वयतलें. सो इट इज माय ओपन एडवायस फॉर ऑल द MLAs, ministers, everybody concerned. Put all your heads together and get this structure demolished. I don't know how. कसो करपाक जाय ते तुम्ही भरपूर जाणा. If midnight, if you can form a government, overnight you can demolish this structure. देव बरें करूं. आयज ह्या सत्याग्रहाचो 8वो दीस आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता सिनियर सिटीजन्स, आमची गोंयकार भयणां, गोंयकार भाव सगळे हांगा बसले आनी आपले फाटले फुडले कांय चिंती नासतना स्वताच्या स्वार्था खातीर बसोंक ना, ह्या गोंयच्या हिता खातीर बसले. आयज हो जो सरकार हा हो खंयच्याच पद्दतीन इतलो एडमंट सारको खंयच्याच पद्दतीन कोऑपरेट करपाक सोदिना. मगरूर लोक म्हणटात न्हू, नराधम म्हणटात आमी हांकां. एक शब्द हा कोंकणी नराधम. ते हे जे बसल्यात ते आयज ओल्ड गोवाच्यान पणजे हार्डली 10 ते 12 किलोमिटर. थंयच्यान तुमी हांगासर येवन लोकांची खबरूय घेवंक शकताले. ऑपोजिशनान कोण आहा ते, MLAs कोण आहा ते, मिनिस्टर्स कोण आहा ते, CM सुद्दां घेवंक शकतालो. पूण तुमची मगरूर वृत्ती हा, कितें तुमच्या मनान चोरी हा म्हणून तुमी हांगा येवंक सोदिना. तुमकां भंय हा, कित्याक हे लोक जे बसले न्हू हे देवाच्या पांया कडेन बसले आनी हांगासर सादारण हे चोर कितें डाकू बिकू असले लोक हांगा येवंक शकना. कळ्ळें तुका? म्हणून तुमच्या मनान भंय हा म्हणून तुमी हांगा येना. आयज परिस्थिती गोंयची खूब वायट आहा सारकी. ह्या चोरांनी सगळे काबार करून सोडलेले आहा सगळे. ओल्ड गोवात न्हू आख्ख्या गोंयान हीच परिस्थिती आहा. आमचो जो बीच बेल्ट आहा हो सगळो नॉन गोवन्सांनी एक्वायर केल्लो आहा आनी आमचे गोंयचे जे पॉलिटिशियन्स आहा हेंच्यांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आहा. म्हणून हो सत्याग्रह आयज हे जे इलिगल स्ट्रक्चर जे बांदला शायना एनसीन, कितें आमी एकूच सांगला, एकूच शब्द, डेमोलिशन, ग्राउंड झिरो. हेच्या पलीकडे आनी कांयच ना. सो जो मेरेन ते ग्राउंड झिरो जायना तो मेरेन ही आमची भाव भयणां हांगासरली उठची ना आनी आमी तांकां सपोर्ट करचे सोडचे ना. इफ सपोज जर कितें हांगासर उपोशणाक सुद्दां बसल्या तेवटेन लोक, मरण उपोशण आनी आमची बायलां सत्याग्रहाचेर बसले, तांकां आतां 8वो दीस, जर कितें बरें वायट जालें, कितें एक सांगता प्रमोद सावंत, आत्मदहन करतलो तुज्या असेंब्लीच्या फुड्यान येवन, उजो घालतलो आनी जळटलो आनी मरतलो हो शंकर पळोवची. इतलोच शब्द हांव तुका सांगूंक सोदतां आनी कांयच ना. देव बरें करूं.